नमस्कार. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचेर तुमगेले स्वागत. आज पळयात आयचे मुख्य खबरो. राज्यात मे 24 ते जून 7 पर्यंत लॉकडाऊन. मुख्यमंत्री येडियुरप्पा. जिल्ह्यात विशेष कंटेनमेंट झोन. शनिवार आयतार पूर्ण लॉकडाऊन. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात कोरोना संक्रमण जावची संख्या वाढती आसा. हाचो तपास जावूं जाय. करुनाड संघटनेचे अध्यक्ष एन दत्ता. रामनगरात कोविड हॉस्पिटल उभारू जाय. रामनगर भाजपची मागणी. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात कोविड रुग्णांसाठी मोफत ऑक्सिजन सिलेंडर. सतीश सैल. कुमटा सरकारी आस्पत्रेत डायालिसिस घटकाक रोटरी क्लबाली मदत. आता सविस्तर खबरो. कर्नाटकात मे 24 ते जून 7 पर्यंत लॉकडाऊन पुढे ढकलला. मुख्यमंत्री BS येडियुरप्पा. कारवार. कर्नाटक राज्यात मे 24 ते जून 7 तारीखपर्यंत 14 दिवस लॉकडाऊन पुढे ढकलला असे राज्याचे मुख्यमंत्री BS येडियुरप्पा यांनी जाहीर केला. या लॉकडाऊनात पहिले कोविडाची जी मार्गसूची आशिल्ली तीच पुढे चालू उरतली. सार्वजनिकाल्या हितदृष्टीन लॉकडाऊनाचो निर्णय घेतला. सार्वजनिकांन सहकार्य करू जाय असे मुख्यमंत्री BS येडियुरप्पा यांनी मनवी केला. विशेष कंटेनमेंट झोन. शनिवार आयतवार पूर्ण लॉकडाऊन. कारवार. जिल्ह्यात कोविड प्रकरण वाढते आशिल्ल्यान मे 22 तारखेच्यान सकाळी 6 वाजेच्यान मे 24 तारीख सकाळी 6 वाजेपर्यंत जिल्ह्यात पूर्ण लॉकडाऊन उरतले असे जिल्हाधिकारीन आदेश दिला. शनिवार आणि आयतवार पूर्ण लॉकडाऊन उरतले असे कामगार मंत्री शिवराम हेब्बार यांनी सांगले. या दरम्यान कोविड संख्या वाढिल्ल्यान शिर्शी, सिद्धापूर, मुणगोड आणि यल्लापूर शहरात कंटेनमेंट झोन म्हण जिल्हाधिकारी मुल्लय मुगिलन हेमी आदेश दिला. लॉकडाऊनाच्या वेळार सगळी खासगी वाहनां बंद उरतली. अति जरुरी कामाक मात्र अवकाश उरतलो. दूध, तरकारी, फळां आणि इतर जीवनावश्यक वस्तू घरांघरा पावोवची व्यवस्था उरतली. जिल्ह्यात सगळ्यात जास्त प्रमाणात इफेक्टेड झालेले 57 ग्रामपंचायतीक कंटेनमेंट झोन घोषित केला. सिद्धापूर तालुक्यात 19, शिर्शी आणि जोडा तालुक्यात प्रत्येकी 7, कारवार आणि मुणगोड तालुक्यात प्रत्येकी 5, हळियाळ तालुक्यात 4, यल्लापूर तालुक्यात 3, अंकोला आणि दांडेली तालुक्यात प्रत्येकी 1, भटकळ आणि कुमटा तालुक्यात प्रत्येकी 1. तशमण नगरसभेन प्रत्येक वार्डात नोडल अधिकारी आणि स्वयंसेवक नेमून सार्वजनिकांक अगत्य सेवा दिवची व्यवस्था केला. हांचे कडच्यान सार्वजनिकांन सदुपयोग करून घेवचे असे नगरसभेचे प्रभार आयुक्त RP नाईक हेमी कळयला. ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಪಸರಿಸುತ್ತಿರುವ ಕೋವಿಡಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾಳೆ 10 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸಿದ್ದಾಪುರ, ಶಿರ್ಸಿ, ಯಲ್ಲಾಪುರ ಮತ್ತು ಮುಂಡಗೋಡು 4 ಪಟ್ಟಣಗಳನ್ನೂ ಕೂಡ ಸೀಲ್ ಡೌನ್ ಮಾಡುವ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಮತ್ತು ಆದಿತ್ಯವಾರ, ನಾಳೆ ಬರುವಂಥ ಶನಿವಾರ ಮತ್ತು ಆದಿತ್ಯವಾರ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ತಾಲೂಕುಗಳು ಕೂಡ ಸೀಲ್ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾನೂನುಗಳು 24ನೇ ತಾರೀಕಿನ ಸಂಜೆಯ ತನಕ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಧರಿಸಿ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಲಾಗತ್ತೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ನಾಳೆಯಿಂದ ಬೇಕಾದಂಥ ಪಡಿತರಗಳನ್ನು 4-5 ದಿವಸದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾಳೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. 10 ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ತರಕಾರಿ, ಹಣ್ಣು, ಹಾಲು, ಹೂವು ಇದಕ್ಕೆ ತಳ್ಳುವ ಗಾಡಿಯ ಮೂಲಕ, ಕೈಗಾಡಿಯ ಮೂಲಕ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ತಲುಪಿಸೋದಕ್ಕೆ, ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ತಲುಪಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕೈ ಮುಗಿದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. कारवारात कोविड रुग्णांसाठी ऑक्सिजन सिलेंडर मोफत. सतीश सैल. कारवार. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात कोरोना संकट काळात प्रत्येक राजकीय पार्टी आपापल्या परीन एकमेकाचेर आरोप प्रत्यारोप करते आसात. हालींच BJP जिल्हा वक्तार नागराज नायक हेमी कारवारात पत्रिका भवनात प्रसारमाध्यमांकडेन काँग्रेस पक्षा वतीन कारवारात माजी शासक श्री सतीश सैल हेमी कोविड संक्रमित रुग्णांसाठी कित केला हे जाहीर करचे असे आव्हान दिले. ते कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचेर प्रसारीत केल्ले. जाल्यार ताका प्रत्युत्तर म्हूण श्री सतीश सैल हेमी प्रसार माध्यमां मार्फत प्रकटण केला की
उत्तर कन्नड काँग्रेस सहायवाणी वतीन आपूण स्वतः आणि सुप्रीम कोर्टाचे ज्येष्ठ वकील श्री देवदत्त कामत हेमी मेळणं जिल्ह्याच्या कोरोना रुग्णासाठी आम्ही दिल्ली उतराप्रमाणे परवानगी आशिल्ल्या ऑक्सिजन अधिकृत विक्रेत्याकडेन ऑक्सिजन दास्तान करून दवरलात। जिल्ह्यात खंयच्या प्रदेशात कोविड रुग्णाक ऑक्सिजनाची गरज पडल्यार उत्तर कन्नड जिल्हा काँग्रेस सहायवाणीक संबंधित डॉक्टराल्या पत्रा सकट संपर्क करचो। ताबडतोब ऑक्सिजन सिलेंडर मोफत मेळटले अशें श्री सतीश सैल हेमी कळयला। जिल्ह्याच्या सार्वजनिकाक ही एक आनंदाची गोष्ट आसा। हे कारवार प्लस कोंकणी चॅनलाचे प्रतिफल म्हणूंक हरकत ना। या सेवेबद्दल सार्वजनिकान श्री सतीश सैल आणि ॲडव्होकेट देवदत्त कामत हेमकां अभिनंदन व्यक्त केला। उत्तर कन्नड जिल्ह्यात कोरोना संक्रमण जावची संख्या वाढती आसा, हाचो तपास जावंक जाय। करुनाड संघटनेचे अध्यक्ष एन दत्ता। उत्तर कन्नड जिल्ह्यात दिवसेंदिवस कोरोना संक्रमण जावची संख्या वाढती आसा। कारवारच्या पत्रिका भवनात जाल्ल्या पत्रकार परिषदेत एन दत्ता हांणी सांगलें की उत्तर कन्नड जिल्ह्यात कोरोनाची पहिली पाळी येईल तेन्ना कोरोना नियंत्रण हाडच्याक जिल्हा प्रशासन यशस्वी जाल्ले जाल्यार दुसरी पाळी यशस्वी करूंक जिल्हा प्रशासन सरकार MLA हेमी अयशस्वी जाल्ले आसात। हेमगेली बेजबाबदारी दिसून येते आसा आणि कोरोना नियंत्रण हाडच्याक तेमी अयशस्वी जाल्ले आसात। जिल्ह्यात कोरोना वाडटे आशिल्ल्यान लोक आतंकात आसात। कोविड सेंटरात कितें चलती आसा हें कळूं जाय। मरणाची संख्या कित्याक वाडटी आसा हेजें कारण सोदचे इन्व्हेस्टिगेशन टीम नेमणूक करूं जाय। जिल्हा प्रशासन दिवसा एक नियम लागू करते आसा, त्या निमित्ती लोक गोंधळात आसात। कोरोना वाडचे कमी जाता जाल्यान होम आयसोलेशन दवरचे बदलेक हॉस्टेलात आयसोलेशन करूं जाय आणि कोविड पॉझिटिव्ह आशिल्ल्या बरोबर संपर्कात येयल्या मनशाक RT-PCR तपास करूं जाय। कोविड सेंटरात सेवा करचे डॉक्टराक कोविड रोग जिल्ह्यातल्यान भायर वयता म्हणल्यान तेमगेल्या खाजगी दवाखान्यात काम करूं दिवं जायना। कोविड सेंटरात CCTV कॅमेरा लागू जाय, कारण रुग्णाक कशी ट्रीटमेंट दितात हे कळून येतले अशी एन दत्ता हेमी मागणी केला। ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾರವಾರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಶಾಸಕರು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಡವಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕೊರೋನಾ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ। ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವು ಕೊರೋನಾ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಅವರು ಬರೀ ಆಪ್ತರ ಒಂದು ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ। ನಾನು 2 ಬಾರಿ ಅವರ ಆಪ್ತರಾದ PA ಅವರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಸರ್ ಹೀಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತದೆ, ಹೀಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಸಮಯ ಹೋದಾಗ ಸ್ಪಂದನೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಆಯ್ತು ನಾವು ಮೇಡಮ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತದೆ, ಆದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಉತ್ತರ ಯಾವ್ದು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ। ಜನರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಉತ್ತರ ಕೊಡುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗ್ತದೆ, ಬರೀ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಜನರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಗುದಿಲ್ಲ। ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು ಕೂಡ ಒಂದೇನು ಹೆಲ್ಪ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಹೆಲ್ಪ್ ಲೈನ್ ಆಗಿ ಇರ್ತದೆ, ಅದು ಇದರಿಂದ ಉಪಯೋಗ ಬರುವಂತ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ತುಂಬುವಂತ ಕೆಲಸ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ। आमगेले उत्तर कन्नडा भितर आज कोरोनाचे रन रेट खूब वाडटी आसा, तेतूं भितर बीर डेथ रेट कित्याक म्हळ्यार हें वाडूं आशिल्लें आनी आज आमी ऑल ओवर इंडिया भितर टॉप 5 आनी ऑल कर्नाटका भितर टॉप 2 आसात। खूब बेजार दिसती आसा आज। आनी हेतूंत सांगचें म्हटल्यार जिल्हा आडळीत टोटल फेलेवर, डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर टोटल फेलेवर, टोटल सांगचें म्हळ्यार पुरो सरकार फेलेवर हेतूंत। कित्याक काय म्हटल्यार तुमी जो मनशाक आराम ना जाल्यार उरता त्या मनशाकच तुमी टेस्ट करती आसात, हे टोटल रॉंग। कित्याक म्हळ्यार कोणा जर एक पॉझिटिव्ह येयलें म्हणटरी तेन्ना तेंगेले प्रायमरी सेकंडरी हे टेस्ट कशें कंप्लीट सोडून दिला सरकारान। कित्याक सोडून दिला म्हण हें आमकां खबर ना, पण तेंगेले कितें प्रॉब्लेम म्हण घेवन पण टेस्ट जेदा पर्यंत वाडयना तेदा पर्यंत 5 वर्स जाल्यार बी म्हाका दिसता कोरोना अजिबात कमी जायना अशें दिसता आसा म्हाका। आनीक आमगेले लोक मरचे पळोवन खूब बेजार दिसता आसा। आनी पॉझिटिव्ह येयले नंतर नॉन सिम्टमॅटीक एसिम्टमॅटीक कितें म्हणटात त्या लोकांक होम आयसोलेशन केन्ना दिवचें ना। कित्याक म्हळ्यार तेंगेले एक रुमांत 4 लोक उरता ऑलरेडी, तेमकां टॉयलेट बाथरूम सपरेट उरना, रूम सपरेट उरना, तसल्या लोकांक बी तुमी आज होम आयसोलेशन दितात नॉन सिम्टमॅटीक लोकांक म्हण सांग, हे टोटली रॉंग। तेंचे हेजेन आनीक स्प्रेड जावचे चान्सेस उरता, तेंगे घरांत लोक मागीर परत भायर वयता, तेमगे सील उरना, कांय ना। अशें करून केल्यार तर आमगे म्हाका दिसता अजिबात कोरोना हे कमी जायना। हे जिल्हा आडळीतान आपणाले एक जबाबदारी घेवन काम करूं जाय म्हण हांव सांगूं सोदतां। आनी कितें काय म्हटल्यार तुमगेले तेमकां फूड तेमकां आज हेवी डोस जाती आसा, तेमकां फूड सारकें मेळटे ना। फूड तेमकां प्रॉपर फूड मेळची अशी वेवस्था जावूं जाय। रामनगरात कोविड हॉस्पिटल उबारूं जाय, रामनगर भाजपची मागणी। जोयडा रामनगर हिंगा सरकारी आरोग्य केंद्राची जुनी इमारत दुरुस्त करून त्या जाग्यार कोविड हॉस्पिटल उबारचे जेणे करून हांच्या कोरोनाग्रस्तांक मदत मेळटली अशी मागणी रामनगर भाजपान केली।
कोरोना संदर्भात काँग्रेसा खिंचान रामनगर हिंगा राजकारण सुरू असा. आरवी देशपांडे हेमी कोरोनान मरण पाविल्या व्यक्तीच्या अंत्यसंस्कारासाठी 5,000 रुपये दिता म्हण सांगला. मात्र लॉकडाऊनामुळे हंचे लोकांचेर उपासमारीची वेळ आयला. हेची दखल घेऊन हंचे लोकांक जीवनावश्यक वस्तू पुरवू जाय आणि कोरोनामुळे मरण झालेल्या लोकांना अंत्यसंस्कार करण्यासाठी 4 सरकारी कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करू जाय अशी मागणी रामनगर भाजपतर्फे भाजपचे तालुका उपाध्यक्ष तथा रामनगर पंचायतीचे उपाध्यक्ष शिवाजी गोसावी हेमी केली. कोरोनामुळे मरण पाविल्या लोकांचेर अंत्यसंस्कार करण्यासाठी रामनगर हिंगा लाकडाची कमतरता असा. त्याका लागून लाकडाची व्यवस्था करची खूप गरज असा. पालकमंत्री शिवराम हेबार हेंचे कडेन ह्या विशयाचेर चर्चा झाली असा. त्याका लागून ह्या प्रश्नार त्वरित तोडगा मेळटलो असो विश्वास भाजपचे रामनगर पंचायतीचे उपाध्यक्ष शिवाजी गोसावी हेमी व्यक्त केला. कुमटा सरकारी आस्पत्रेत डायलिसिस घटकाक रोटरी क्लबाची मदत. कुमटाच्या सरकारी आस्पत्रेत डायलिसिस सेंटरात BR शेट्टी फाउंडेशन हेमी मे 15 तारखेच्यान सेवा दिवची बंद केल्ल्यान डायलिसिस सेवा घेवचे शेकडो रुग्ण अंतराळे आशिल्ले. जाल्यार बुडतल्या काडेचो आधार म्हणटात तशें कुमटा रोटरी क्लब हेमी सदस्याल्या आणि मित्र परिवाराल्या सहयोगान 1.5 लाख रुपये किमतीचे डायलिसिस सामग्री संग्रह करून सेंटराचे वैद्य डॉक्टर गणेश नाईक हेमकां हस्तांतर केले. सामग्री स्वीकारून आपले मनोगत व्यक्त करतना तेमी म्हणले की रोटरी क्लब कुमटा हेमी अशा आपत्कालीन सेवेसाठी कौतुकाक पात्र आसा. या वेळार डॉक्टर हेमंत नाईक, सतीश नाईक, अरुण अभयकर, सुरेश भट तशेंच चंदावर ग्रामपंचायतीचे अध्यक्ष छाया उभयकर हाजर आशिल्ले. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.